गोयात अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षणाविषयी मोठी घडामोड मुखार आयल्या। एसटी राजकीय आरक्षणाचो विषय आता निमण्या टप्प्यात पावला। फक्त एक अधिसुचोवणी प्रलंबित आसा। हे विशीं मुख्यमंत्र्यांसयत आपूण लेगीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतलो अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री रमेश तवडकरान दिली। फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटा म्हणून चर्चा चालू आसा। हे विशीं आता महत्वाची अपडेट मुखार आयल्या। अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाचो प्रस्ताव आता निमण्या टप्प्यात पावला। सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्यार फकत एक अधिसुचोवणी काडपाची आसा। हो महत्वाचो विषय आशिल्ल्यान बेगोबेग मार्गार लावपा खातीर मुख्यमंत्र्याक घेवन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले। हे बसकेत उरिल्ल्या गजालींचेर चर्चा जातली अशें आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें। रिजर्वेशनाचो विषय आसा न्ही, रिजर्व पयर आमी म्हणजे आमचे लॉ मिनिस्टर ताका मेळपाक गेल्ले की इल्लोसो गजाली उरली आसा, परत एकदां आमी विजीट करतले गरज पडली आसात ती ह्या फुडल्या 15 दिसां भितर की आमी आमचे होम मिनिस्टर आसा अमित शाहजीक मेळटले। त्या संदर्भात हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा, आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षांक सांगलें आसा, आमचे डेलिगेशन वचून मेळटलें आनी तातूंत कांयच हें उरलें ना। म्हणजे तातूंत प्रोसिजर काय उरलें, एक सादें नोटिफिकेशन काडपाचें उरलेलें आसा की त्यामुळे तें डायरेक्शन जें आसा न्ही तें अमित भाई कडच्यान मेळचें, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडच्यान मेळचें इतलेंच आसा। बाकी प्रोसेस 100% कंप्लीट जाली। खुबशे इलेक्शन म्हळ्यार जावपाक शकता प्रयत्न करता म्हणजे तातूंत कांय हिचीच कांय अडचण कांयच उरलें ना। कळ्ळें? एक नोटिफिकेशन काडपाची तोच विशय आसा आनी तो विशय म्हणजे हांव लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळो आसा, लॉ सेक्रेटरीक मेळ्ळो आसा, म्हणजे हांव तो न्ही आमचें डेलिगेशन मेळ्ळें आसा की आमचें सगळ्यांचें एक मत आसा की खंयच्याच प्रकारचें उरलेलें प्रोसेस उरलेलें ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।